हे काश्मीर हमारा है, हे काश्मीर हमारा है, हे पहलगाम हमारा है, हे पहलगाम हमारा है। मुर्दाबाद मुर्दाबाद दहशतवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद दहशतवाद मुर्दाबाद। वंदे मातरम, वंदे मातरम। एक दो पाकिस्तान को एक दो, एक दो पाकिस्तान को एक दो। की जय, बोलो भारत माता की जय। वंदे वंदे मुर्दाबाद मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। तुम काश्मीर हमारा है, पहलगाम हमारा है, पहलगाम हमारा है। पाकिस्तान मुर्दाबाद दूध मांगोगे दूध मांगोगे अगर कश्मीर मांगोगे मुर्दाबाद मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद। आमच्या स्टेटीचे जे नागरीक आसात थंय गेल्ले आनी अशा वेळार जे दहशतवादी तांकां तेंचेर हल्लो केलो आनी हल्लो म्हळ्यार कितें तांकां विचारून बाबा तूं कोण हिंदू काय बाकीचो समाजाचो अशें विचारून तांकां शूट केलें तांकां मारलें थोड्याक जखमी केले अशी ही दुःखद घटना आसा। ह्या घटनेचे आमी संपूर्ण गोवा देश तशेंच भारत देश निशेध करतात आनी जे हे दहशतवादी आसा तांकां कठोर कारवाई करची, तांकां सोदून काडून जे खंय जर आसा तांकां सोदून काडून रानाक लिपल्यात जावं बाकी खंय तर गेल्यात तांकां सोदून काडून तेंचेर कारवाई करची, तांकां मारचे अशें आमच्या संपूर्ण भारत देशाच्या नागरिकांचे म्हणणे आसा। आनी निश्चितपणे ह्या म्हणण्याक आमचो भारत देश आमचो पंतप्रधान तेंच्यांनी हें केल्लो की आसा की आमी तेंचेर ताबडतोब एक्शन घेतलें। अशी जे लोक आसात जे विनाकारण लोकशाही म्हणटात, लोकशाही म्हटली जाल्यार आमी संपूर्ण जातीवाद ना, ख्रिश्चन भाव आसात, मुस्लीम भाव आसात जावं बाकी हिंदू भाव आसात तांकां सर्वसमान न्याय मेळटा। पूण हे एक क्रूर काळजाचे मनीस आसात तांकां विचारून मारप आमच्या लोकांक आनी आमच्या नागरिकांक ही अशी दुःखद घटना ही अशी जावपा जायना। हे साठी आमच्या सरकाराचे प्रयत्न आसात, आमच्या संपूर्ण नागरिकांचे प्रयत्न आसात आनी हितूंतल्यान येणाऱ्या काळात असे जे हल्लो करतात जे आमचे जवान आसतले जावं भारत देशाचे नागरीक सीमेचेर जे दीस रात रक्षण करतात जे आमचे सैनीक आसतले हेंचेरय हल्लो करतात, पूण हे खंय तरी थांबपा जाय। विनाकारण हल्लो करतात हे खंय तरी थांबपा जाय। हे साठी आमचे सरकार वचनबद्ध आसा आनी निश्चितपणे तांकां सोदून काडून तांकां मारपाचे आनी काही जे आसात तांकां फाटल्यान पडद्याआड म्हण तशें रावन तांकां सपोर्ट करतात हेंकांय काबार करपा जाय। अशें सपोर्ट करून तुमी चलात मारात अशें जो खंयचो देश आसा पाकिस्तान तांकां सपोर्ट करता हेंकांय धडो शिकोवपा जाय आनी निश्चितपणे येणाऱ्या काळात जातलें। आमी सगळे संघटीत रावन आमच्या ह्या मागणेक जावं ह्या दुःखा भितर आमी सहभागी जावपा जाय, तेंच्या आत्म्याक शांती लावूं अशेंच हांव देवा कडेन मागता। आमच्या गोंयकारांकय तितक्याच प्रमाणात ते दुखले आसा, कारण आमी भारत मातेचे एक अभंग अशें अंग आसा। काश्मीर हो आमचो आसा। ह्या काश्मीरान भितर कोणाक हक्क दिलो ना की पाकिस्तानाचे येवन आतंकवादी येतले, टेररिस्ट येतले आणि गोळीबार करतले आणि मारतले वतले। आणि त्याच बरोबर ह्या भारतान रावपी जे आतंकवादी आसा ते पाकिस्तानाच्या इशाराचेर नामून आमच्याच ह्या देशा भितर दहशतवाद करतात, तांच्या विरोधात निषेध सभा आसा। फक्त निषेध न्हय तर ही सॉलिडॅरिटी आमच्या माननीय पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदीक आमी सांगपाक सोदतात की हाचो बदलो हो परत आमकां घेवपाकच जाय। आमी भारत देशाचे नागरीक आसात। काश्मीर हो आमचो भाग आसा। काश्मीर जर आमच्या नंदनवन आसा ते भारताचो मुकुट आसा आणि ह्या मुकुटाचेर कोणी हल्लो केलो जर जायत जाल्यार आमी कदापि सहन करचे ना। पाकिस्तानाक जर झगडी करपाची आसा जर जायत जाल्यार सीमेचेर आमी येवचे, बॉर्डरीचेर येवचे, समोरासमोर येवचे
असे भ्याड हल्लो करून जे निष्पाप असे निरपराध असे जे पर्यटक वतात त्या पर्यटकांचेर त्या बायलेचेर त्या भुरग्याचेर त्या सगळ्या अपायज अशा लोकांचेर तुम्ही निष्पाप लोकांचेर असो हल्लो करतात आणि पळ काडटात हे कदापि आम्ही सहन करचे ना. म्हणूनच आयज सांग्या वेल्यान आम्ही ही निषेध सभा आयोजन केल्ले आसा. एक अवघ्या 2-3 दनपारच्या वेळार आमकां दिसले की आम्ही कितें तरी करपाक जाय म्हणून आयज एक उलो मारलो आणि आयज तुम्ही 200-300 लोक हांगा जमले म्हणून खूप मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. देशा खातीर अशेंच मुखार येवपा खातीर आमी तुमकां आवाज दितात. ही फक्त एक सुरवात जाल्ली आसा, एक देणगी आसा. जर गरज पडली जर जायत याच सांगे मतदारसंघांतल्यान 10,000 मोर्चो काडपाची आमची ताकद आसा, सक्षमता आसा. म्हणूनच भावानो, भारत माता की जय. भारत माता की जय. म्हणूनच तुमकां सगळ्यांक सांगता आम्ही तुम्ही सगळे आज पेटून उठलेले आसा. एखाद्या वेळ आमच्या भितर कोणी आतंकवादी आसत जाल्यार आम्ही सोदून काडपाची गरज आसा. आयज पळयतात आम्ही आमच्या भारत देशाचे नागरिक एखाद्या वेळ पाकिस्तानात असले जर जायत जाल्यार तांकां कितल्या प्रमाणात ते पाकिस्तान दवरलेले आसात. पाकिस्तानान भितर उरलेले जे हिंदू आसात तांचे कितले टक्केवारी आयज उरलेले आसात. तांचे हाल करून तांकां मारले. काश्मीरा भितर काश्मीरान त्या आतंकवादी हल्ल्यां भितर आमचे पंडित लोक आसात, हिंदू लोक आसात, तांकां काश्मीर सोडचे पडले. आणि आयज परत एक फावटी नरेंद्र मोदीच्या सरकार आसतकच खंय तरी एक शांती जावपाक लागली. काश्मीरातले लोक ते जावं हिंदू आसूं जावं मुसलमान आसूं बरे तरेन वागताले. कॉम्युनल हार्मोनी क्रिएट जाल्ली. आमच्या देशाच्या पंतप्रधान आणि भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान काश्मीरा खातीर भरून दिले. परत एक फावटी भयभीत वातावरणा भितर सगळे फुलपाक लागले. काश्मीराचे लोक आनंदीत झाले. हांगा पर्यटक येवपाक लागले, हांगा टुरिझम फुलपाक लागले. हांगची जी जीवनशैली आसा ती बदलपाक लागली. भयमुक्त वातावरणा भितर सगळे पर्यटक वचपाक लागले. काश्मीरी आसात ते काश्मीराचे पोट भरपाक लागले. तांचो टुरिझम आसा तो फुल्लो. प्रत्येकाच्या घरां भितर एक उन्नती जावपाक लागली. प्रत्येकाचे घर फुलपाक लागले. एक इकॉनॉमिक ऍक्टिव्हिटी सुरुवात झाली. काश्मीर रस्ते आयले, एक स्टेबिलिटी आयली. भारतीय जनता पार्टीचे सरकार आयले, एक डेव्हलपमेंट आयलो. सगळे वटच्यान भारत सरकारान डेव्हलपमेंट केलो. 1000 कोटीच्यो पॅकेजीस दिल्यो आणि परत एक फावटी पयलींचे हे नंदनवन काश्मीर आमकां परत एक फावटी बहाल जाता अशें दिसता ह्या आतंकवादीने आमच्या देशातले काही समर्थक असतात, पाकिस्तानातले टेररिस्ट येतात, हांगा ट्रेनिंग जाता आणि हे उध्वंस करतात. कापस्ताद आसा जाल्यार आमच्या सैन्याचेर हल्लो करात, भ्याड हल्लो करनाकात, आमने सामने यात, ऐलान करात म्हणून आम्ही पळयतात. आयज बरें आम्ही एकठांय आयिल्ले आसात. अशेंच देशामध्ये प्रत्येक काना कोपऱ्यांतल्यान ही ठिणगी उठपाक जाय आणि आम्ही पेटून उठपाक जाय. देशाच्या पंतप्रधानाक आणि देशाच्या सरकाराक कळपाक जाय की भारत देश आता स्वस्त बसतो ना. आज भारत देशात जी प्रगती केल्ली आसा, एखाद्या वेळ एक मिसाईल पासून धाडले जर जायत पूर्ण पाकिस्तान खतम करपाक 10 मिनिटां लागची ना. अजून आनी पाशेस घेवपाचे ना. पाशेस काबार जाल्ले आसा. म्हणूनच कोण कितें म्हणटा ते कोण न्ही. आम्ही पळयतात जर अमेरिकेचेर कोणी असो हल्लो केलो जर जायत, अमेरिका उद्ध्वस्त करता. आम्ही कोणाक खातीर रावपाक जाय, कोणाच्या बंधनाचेर आम्ही रावपाक जाय. कोण युनायटेड नेशन कितें म्हणटले हे चिंतत रावपाची वेळ न्हय. जर ही प्रगत राष्ट्र आसात, तांकां जर अनुमती आसा, तांकां जर बदलो घेवपाची संधी घेवपाची तांकां पूर्णपणे जर हे आसा परवानगी आसा जाल्यार आमकांय ती परवानगी मेळपाक जाय. कारण भारत देश एक सक्षम देश म्हणून मुखार आयला आसा. आमचे कडेन तंत्रज्ञान आसा, आमचे कडेन आर्मी आसा, आमचे कडेन नेवल आसा, आमचे कडेन एअरफोर्स आसा, आमचे कडेन बऱ्या तरेची फायटर विमानां आसात. रावतात कोणा खातीर. म्हणूनच ही निषेध सभा केल्ली आसात. सगळ्या मदीं एकचार आमच्या भितर वचपाक जाय म्हणून आम्ही निषेध केल्ले आसा. अटल बिहारी वाजपेयीन त्या वेळार पोखरण टेस्ट केली, खंयच्याच कोणाक आयकले ना. न्यूक्लियर पॉवर जो कितें आसा भारताचो तो सगळ्या जगाक दाखोवन दिलो. आयज त्याच प्रमाणे कठोर अशे स्टेप्स घेवपाची गरज आसा. म्हणून आमचो उलो आसा सगळ्या आमच्या भारतीय नागरिकांक, गोंयच्यान हे पेटोवन उठपाक जाय. प्रत्येक राज्यांतल्यान ही ज्वाला पेटोवन उठपाक जाय. ही मेळवातीची मशाल जावपाक जाय. मशालाचो एक ज्वाला जावपाक जाय आणि ह्या ज्वालाच्या पेट्टे ज्वाला भितर पाकिस्तान बेचिराग जावपाक जाय. ह्या खातीर आमी वावरपाक जाय. अटल बिहारी वाजपेयीन म्हणले, एक आपल्या सुंदर अशा कवितेन त्या म्हणतात,
भारत माता कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है, तो जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। भारत माता कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है, तो जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। हिमालय उसका मस्तक है, कश्मीर उसका किरीट। ये चंदन की भूमि है, ये वंदन की भूमि है, ये अभिनंदन की भूमि है। इसका कंकर कंकर हमारे लिए शंकर है, इसकी बुंद बुंद हमारे लिए गंगा जल है, इसका पल पल हमारे लिए काल यंत्र है। हम जिएंगे तो भारत माँ के लिए जिएंगे, हम मरेंगे तो भारत माँ के लिए मरेंगे। और मरने की बाद भी अगर हमारी अस्थि गंगा के पवित्र जल में बहती है, कान लगाकर सुन लो उस जल को, एक ही आवाज निकलेगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये वीरों की भूमि है, ये वीरों की भूमि है, ये वीरों की भूमि है, मुर्दाबाद मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद। एक दो पाकिस्तान को फेंक दो, एक दो पाकिस्तान को मिटा दो, एक दो पाकिस्तान को मिटा दो, पाकिस्तान को मिटा दो, पाकिस्तान को मिटा दो, पाकिस्तान को मिटा दो, पाकिस्तान को मिटा दो। नरेंद्र मोदी जी पाकिस्तान को मिटा दो, हम तुम्हारे साथ हैं, नरेंद्र मोदी जी पाकिस्तान को मिटा दो, हम तुम्हारे साथ हैं, डॉक्टर प्रमोद सावंत तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, प्रमोद सावंत तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, नरेंद्र मोदी जी पाकिस्तान को मिटा दो, हम तुम्हारे साथ हैं, मिटा दो मिटा दो पाकिस्तान को मिटा दो, मिटा दो मिटा दो पाकिस्तान को मिटा दो। जय हिंद, भारत माता की जय।